Hello students, in this video we are going to see the examples from the logarithm unit. So ही जी दोन प्रॉब्लेम्स आसा, सो आता पळयात हांगासर स्टेटमेंट दिल्या 14.53 द होल स्क्वेअर. ओके, सो हेजी ही पावर. सो हांगासर फर्स्ट तुम्ही पावर लॉ अप्लाय करपाक जाय. सो लॉ जे आसा ते हांगासर तुम्ही पळोवंक शकता. पावर लॉग ऑफ एक्स रेज टू एम. ओके, सो हांगासर ही पावर दिल्या पळय ती एज पर फॉर्म्युला कितें जातलो पुढे येतली आणि मल्टिप्लाय बाय लॉग ऑफ एक्स जातलो. ओके, सो फर्स्ट आम्ही let x equal to 14.53 the whole square. Next, taking log on both side. So both siding आम्ही multiply by log करतले. So log of x and log of 14.53 the whole square. ओके, आता हो हांगासर आम्ही पावर लॉ अप्लाय करतले. सो ही जी पावर आसा 2 ती फ्रंट येतली. सो लॉग ऑफ एक्स ही पुढे येतली 2 टाइम्स लॉग ऑफ 14.53. आता हांगासर आम्ही फर्स्ट यो 2 हेका मल्टिप्लाय जातलो. सो लॉगान पयली कन्वर्ट करा, म्हणजे विथ द हेल्प ऑफ लॉग टेबल हे फाइंड करा. सो हांगासर पळयात कॅरेक्टरिस्टिक्स पयली काडपाक जाय तुमका. सो डेसिमला पयली कितले डिजिट आसा 2 डिजिट आसा. सो कॅरेक्टरिस्टिक डिजिट कितले 2. सो तेका -1 करप. कॅरेक्टरिस्टिक आसता तेन्ना कितले डिजिट आसू तेका -1 करप. सो कितलो येयलो आन्सर तुमचो 1 पॉइंट. आता मेंटिसा जर फाइंड करतले म्हणजे फुडले विथ द हेल्प ऑफ टेबल फाइंड करतले जाल्यार एका कन्वर्ट फर्स्ट इंटू 0 पॉइंट ह्या नंबराक पयली कन्वर्ट करा इंटू 4 डिजिट. सो हेजो ह्या नंबर तुम्ही विथ द हेल्प ऑफ लॉग टेबल फाइंड करतले. ओके, सो आता नंबर फाइंड करना कशें करप 2 डिजिट घेवप पयली 14, 5 आणि 3. सो हांगासर तुम्ही पळोवपाक शकता एक रुलर और कितें जे अशें आहा पळय ती कॅरी कराच आनी हांगासर प्लेस कराच 14. मागीर नेक्स्ट आता नंबर पयली पळयाच 14, 5, 3. 4 डिजिट केला आमी 14, 5, 3. So 14, मागीर next 5, here you can see 14, 5. So कितलो येयलो 1614 आणि 3. मीन डिफरन्सान लास्ट डिजिट आहा तो मीन डिफरन्स आणलो. सो कितलो आसा 9. सो प्लस करा 1614 प्लस 9. सो कितलो येयलो तुमचो 1623. सो 1623 येयलो. ओके, सो हांगासर 0.1623 असो जाता तो. मागीर ह्यो आनी ह्यो एड जाता पळय 0. हांगासर 1623 येतलो. हेजो कितलो येतलो आमचो 0.1623. सो ह्यो 1 आणि प्लस 1 प्लस 0.1623 हेजो तुम्ही विथ द हेल्प ऑफ लॉग टेबल काढलो. सो हे एड करतले आणि आन्सर हे अशें येतले 1.1623. आता नेक्स्ट मल्टिप्लाय कराच. सो मल्टिप्लाय पळयाच नंबर आसा तशेंच एज इट इज बरयाच आणि मल्टिप्लाय बाय 2. 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 1 कॅरी 2 1 जा 2 प्लस 1 3. डेसिमल येयलो, डेसिमल प्लेस करा 2 1 जा 2. सो युअर आन्सर इज 2.3246. So your log जालो. Now you are going to find the anti-log. So anti-log find करतले जाल्यार राइट फर्स्ट anti-log 2.3246. सो आता हांगासर पळयाच नंबर पळयाच कितलो नंबर आसा हांगा डिजिट पळोवप ना, हांगा नंबर कितलो आहा तो पळयाच 2. राइट. सो हांगासर जेन्ना एंटीलॉगाक कितलोय नंबर आसा तेका +1 करतले. सो कितलो येयलो 3 येयलो. ओके, सो ह्यो कित्याक सांगता तो आता तुमकां फुडें कळटलो. सो याद दवराच 3. मागीर सो आता आमी जेन्ना एंटीलॉग फाइंड करतले तेन्ना डेसिमल पॉइंटाचे फुडलेच नंबर घेवन विथ इन एंटीलॉग टेबलान आमी फाइंड करपाक जाय. कळ्ळें. डेसिमलाचे फुडले नंबर फक्त आमी एंटीलॉग टेबलान फाइंड करतले. ओके, सो पळयाच नंबर कितलो आसा 32, 46. So here you can see, so your anti-log table, so 32. So here 32 by decimal सगळ्याक आसतले पळय. सो डेसिमलचे फुडले नंबर आमकां फाइंड करूंक जाय. सो कितलो नंबर आसा 32, 46. सो पॉइंट 32. देन नेक्स्ट 4. ओके, सो तुम्ही मागीर जाय जाल्यार टेबल आपूण घेवन बसाच. हांगा 4 येतलो आणि हांगातलो 6 येतलो. ओके, सो 32 हांगा डायरेक्ट तुमकां 32 यो 4 येयलो 32
4 2109. ओके, सो 4 आणि 6 हांगासर कितलो येतलो 3. सो 2109 प्लस 3 गा. ओके, सो 2109 प्लस 3 कितले 2112. सो हांगासर कितलो नंबर येयलो तुमचो 2112. ओके, सो एंटीलॉग सारको पळयात हांगासर एंटीलॉगान जो कितें नंबर आसा ओके 32 मागीर वयर सारको पळयात नंबर बिलो 4 हाडात 4 आणि यो 6 मेन डिफरन्स आणलो. सो 2109 आणि 3 सो 2112 येयलो. आता हांगासर पयली प्लेस करा डेसिमल मल्टीप्लाय बाय 10. हांगा कितलोय नंबर आसा तो हांगा एज अ पावर पुट करात. कळ्ळें, हांगा कितलोय नंबर आसूं 1 2 3 4 तो हांगा पुट करात. आता हांवें तुमकां 3 नंबर याद दवरूंक सांगलेलो म्हणजे तो कसो जाल्लो तो कळ्ळो तुमकां. एंटीलॉग प्लस 1 जाता आपल्या नंबराक 3. सो हांगासर पयली नंबर बरयात जो हांगा आहा तो. आता डेसिमल कसो फुडें वयता तो पळयात. हांगासर कितलो 2 आसा, सो हांगासर डेसिमल आहा तो फुडें 2 नंबर फुडें पुट करात. सो हांगा आसलो, सो 2 नंबर हांगा पुट जातलो. सो तुमचे हांगासर आन्सर येतलो 14.53 the whole square equal to 211.2. okay, so like this you are going to solve. so हांगासर सारखे याद दवरात. हांगासर कितें नंबर आहा तो हांगासर पावराक पुट करात. ओके, जेन्ना नंबर्स आसतले तेन्ना. आणि हांगासर डेसिमल सदांच हांगा येतलो स्टार्टिंग. ओके, नेक्स्ट सेम वे तुम्ही पहिले लेट एक्स हांगासर घेतला तशेंच घेतले. हे पळय हांगा घेतला पळय तशेंच लेट एक्स 2.736 power 4 आसा. मागीर टेकिंग log on both side. नेक्स्ट log of x एका आणि एका लॉगान मल्टीप्लाय करप. log of 2.736 power of 4 log of x. आता ही जी पावर आसा ती अगेन पावर लो एप्लाय जातलो फुडें येतलो 4 log 2.736. आता विथ द हेल्प ऑफ लॉग आम्ही हे फाइंड करतले log of 2.736. सो हांगासर तुम्ही पळोवंक शकता हांगासर कितले डिजिट आसा, एक डिजिट आसा. कळ्ळें, सो कॅरेक्टरिस्टिकान हांगा डिजिट कितलो 1 तेका -1 करतले. सो आन्सर कितलो येयलो 0. आता तुम्ही फाइंड करतले 2736. ओके, सो हेजो आतां आमी फाइंड करतले हे टेबलान 27 3 आणि 6. सो 0 पॉइंट पुट करात. सो हांगासर 27 पळोवंक शकता तुम्ही 27 हियर लॉग टेबलान 27. ओके, 27 देन हियर 3 4 3 6 2 आणि कितलो तुमचो 6 आसा पळय 27 म्हणजे 27 3 आणि 6 हांगा आमी प्लेस केला तो तुम्ही तुमचे लॉग टेबल काढून पळोवंक शकता. 4 3 6 2 आणि 6 6 हो 9 येयलो. सो कितलो येयलो तुमचो 4371 येतलो. सो 0.4371. सो हे दोन्ही प्लस करतले तुम्ही 0 आणि 0.4371 म्हणजे तुमचो 4371 आन्सर येयलो. सो हांगासर मल्टीप्लाय करात 4 हे नॉर्मल मल्टीप्लाय करता तशेंच 4371 इंटू 4 4 1 जा 4 4 7 जा 28 2 कॅरी 4 3 जा 12 प्लस 2 14 1 4 4 जा 16 प्लस 1 17 1 कॅरी डेसिमल हांगा येयलो हांगासर आसतलो 4 इंटू 0 0 प्लस 1 कितलो येयलो 1.7484. next we are going to find anti-log of 1.7484. ओके, सो एंटीलॉग फाइंड कराच आणि तुमचे आन्सर कमेंट बॉक्सान सेंड कराच. थँक्यू.